फटय फटय फटयलो. भरत रघुवीर नाईक. वळख श्री भरत रघुवीर नाईक. जल्म 1950. जल्मगांव व्हडलें गोंय. नट, दिग्दर्शक, लेखक, कवी. शाळे शिक्षणा वांगडा लिखाणाची आवड. कथा, कविता, नाटकां, नाटकुलीं बरयतात. चपलाहार एकांकी संग्रहाक 1983 वर्साचो गोंय कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार लाभलो. 1994 वर्सा युगांत ह्या नाटकाक गोंय कला अकादमीन नाट्य लेखनाचें पयलें इनाम दिवन तांचो भोवमान केलो. 1997 वर्सा जादवाचो आयणो ह्या भुरग्यांच्या पुस्तकाक NCERT दिल्लीचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो. कोंकणी रंगमाचयेच्या योगदाना खातीर तांकां 1998 वर्सा भोवमानेस्त कुडचडकार पुरस्कार मेळ्ळो. उजवाडाक आयिल्लें हेर साहित्य. मना मना, गीतगंध कविता संग्रह. काशीपोंदा, भेरें भेरें टुणटुणें, वेचणूक, बेकार कवी लाखाधनी, बॉबी न्हिदता तेन्ना, चामट्याक चिमटो, एकांकिको, पड रे पावसा पड, बालगितां संग्रह. पयलो देखाव. एक प्रवासी चलत येता. ताच्या हातांत 500 रुपयाची नोट आसा. सदाशीव: हांगा तर एकूय पसरो उक्तो दिसना आनी ह्या येद्या व्हडल्या प्रासार एकूय बस ना. लोकांची गर्दी ना. कंडक्टरांचो बोवाळ ना. कितें जालां तर आयज? टॅक्सी ड्रायव्हर बेगी बेगीन येता. जॉली: आरे ए, खंय वयता? म्हजे टॅक्सीचें भाडें फारीक करूंक ना तुवें? पयलीं भाडें फारीक कर, मागीर तुका जाय थंय वच. सदाशीव: तुजे कडेन मोड ना म्हणटा न्हय रे तूं? मोड घेवन येता. जॉली: हें पळय, तुवें म्हाका स्टँडार पावय म्हणलें. हांवें पावयलो. आतां मोड सोदपाक तुजे फाटल्यान हांव येवचो ना. सदाशीव: तूं हांगाच राव, हांव मोड करून हाडटां. जॉली: नाका नाका, तूं म्हाका चिकान करशी. फाटल्या फुडल्या बॉल्सांत पळय मरे, आसतले मोडचे. सदाशीव: ना रे बाबा, आसल्यार दिवचो नासलो. फकत 2 नोटी आसात. 100च्यो. पळय पळय. 500 रुपयांच्यो 2 नोटी दाखयता. जॉली: पळोवया. हय मरे, 2य 100च्यो नोटी. दी दी, मोड आसतली म्हजे कडेन. ड्रायव्हर आपणाल्या बॉल्सांतली 100ची नोट काडून ताका दिता आनी ताची 500 रुपयांची नोट घेवन वता. सदाशीव: हें कितें केलें रे तुवें? आरे ड्रायव्हर राव रे. गेलो गाडी घेवन. पिशेपणूच केलें मरे हाणें. म्हजे 100 रुपया आपल्या बॉल्सांत दवरले आनी आपले 100 रुपया काडून म्हाका दिले. टॅक्सीचें भाडें काडलेंच ना. म्हाका फुकट हाडून सोडलो हांगा. 2 जाण कॉलेजीचे विद्यार्थी येतात. सदाशीव: भुरग्यानो, मातशें रावात. तुमी शाळेंत गणितां शिकतात न्हय? म्हजें एक गणीत सोडयात पळोवया. म्हजे 100 रुपया घेतले आनी आपणाले 100 रुपया काडून म्हाका दिले जाल्यार टॅक्सीचें भाडें कितलें? विद्यार्थी: असलीं गणितां आमकां शिकयनात. गणीत सारकें घाल. सदाशीव: आरे, हांवें टॅक्सीकाराक म्हणलें, बाबा म्हाका व्हरून बस स्टँडार पावय. ताणें म्हाका पावयलो, पूण म्हजे कडेन मोड नासली. 100च्यो 2 नोटी आसल्यो. तातूंतली एक नोट ताका दिली. ताणें आपणाल्या बॉल्सांतली 100ची नोट काडून म्हाका दिली
आनी म्हजी 100रांची नोट घेवन गेलो जाल्यार टॅक्सीचें भाडें कितलें काडलें? विद्यार्थी 0. सदाशीव ताणें भाड्याचे पयशे काडले नात. विद्यार्थी राव राव ताणें तुका नोट दिल्या ती खंय आसा? सदाशीव ही पळय. 100रांची नोट दाखयता. विद्यार्थी ही 100रांची नोट, पूण तुवें ताका दिल्या ती नोट असलीच आसली? सदाशीव ना, ही पळय असली, सामकी हाची जुंवळी भयण. 500ची नोट दाखयता. विद्यार्थी तुका सारकी याद आसा तुवें ताका असलीच नोट दिल्ली? सदाशीव हय रे सायबा, असलीच सामकी हाची जुळी भयण. विद्यार्थी बरें आसा, आतां म्हाका सांग ही नोट कितल्या रुपयांची? सदाशीव ही नोट मरे 100 रुपयांची. विद्यार्थी ताणें तुका फटयलो? सदाशीव म्हाका कसो? ताणें आपणाकच फटयलो. विद्यार्थी तुका 100 रुपयांची नोट वळखूंक कळटा, पूण 500 रुपयांची वळखूंक येना. सदाशीव 500? विद्यार्थी हय, ही 500 रुपयाची नोट. आनी ही ड्रायव्हरान तुका दिल्या ती 100 रुपयांची. विद्यार्थी ताणें तुजे 500 रुपया घेतले आनी तुका 100 दिले. 400 रुपया ताणें दवरले. सुटलें गणीत. सदाशीव कितें म्हणटा रे? ही 500ची नोट? म्हणजे भाऊजीन म्हज्या बोल्सान 500च्यो 2 नोटी घाल्ल्यो? पळयलें कितलो बरो भाऊजी म्हजो. पूण ह्यो दोनूय एका सारक्योच दिसतात मरे. विद्यार्थी एकसारक्यो कश्यो दिसतल्यो? हाचेर 100 आंकडो आसा आनी हाचेर 500 आंकडो आसा. ते भायर हांगा मोठ्या अक्षरांनी बरयल्लें आसा 100 रुपये आनी हाचेर पळय 500 रुपये. विद्यार्थी ते भायर आमकां कळूंक जाय म्हूण कोंकणींतूय बरयलां. हें पळय. सदाशीव आसत. हाय रे म्हाज्या कर्मा. रेल्वे स्टेशना पासून बस स्टँडार येवपाक ताणें 500 रुपया घेतले? नागयलो रे म्हाका, नागयलो. आतां हांव कितें करूं? गेलो मरे तो टॅक्सी घेवन, नागवणो फटींग. विद्यार्थी आतां बेगीन पुलीस स्टेशनाचेर वच आनी कागाळ कर. टॅक्सीचो नंबर जाणा न्हय तूं? सदाशीव नंबर तो कोणाक कळटा? इतलो लांब आसा, पळोवपाकूच कितलो वेळ लागता. विद्यार्थी भोटो दिसता हो. दोगूय विद्यार्थी एकामेकांक पळोवन हांसतात. विद्यार्थी तुका वाचूंक येता? सदाशीव ना रे बाबा. विद्यार्थी बरोवंक वाचूंक येना ताका लोक अशेंच फटयतात. विद्यार्थी तूं शिकूंक ना कित्याक? सदाशीव कितें सांगूं, कर्म म्हाजें. शाळेंत वचच्या वेळार हांव लिपून रावतालों. विद्यार्थी लिपून कित्याक रावतालो? सदाशीव वाज येतालो शाळेंत वचपाक. आदीसभर एकाच जाग्यार बांकार बसपाक उबगण येताली. लक्ष लागनाशिल्लें अभ्यासांत. खेळपाक बरें दिसतालें. विद्यार्थी ल्हान आसतना खुबश्या जाणांक तशेंच दिसता. म्हणून मुद्दाम लक्ष घालून शिकूंक जाय. शिकलो म्हणटकच मनीस कितलो हुशार जाता. विद्यार्थी कितली मजा येता शिकपांत. कविता, काणयो, इतिहास, भूगोल, गणितां, व्यायाम, खेळ, नाटकां, नाच, पदां सगळें कळटा. विद्यार्थी चिटी बरोवपाक, अर्जी भरपाक, हिशोब करपाक दुसऱ्यांचेर पातयेवन रावचें लागना. विद्यार्थी थंय कसली सुचोवणी बरयल्या, ह्या पसऱ्यांचें नांव कितें, त्या हॉटेलाचें नांव कितें, ही बस खंय वता,
ती गाडी खंय साकून आयल्या, हो मनीस कितें उलयता, तो मनीस कितें सांगता हें सगळें समजता. विद्यार्थी: सगळें वळखीचें कशें दिसता, आपणालें कशें दिसता, परकी कांयच ना. विद्यार्थी: काल कितें घडलें, आयज कितें घडटा, फाल्यां कितें घडटलें हें सगळें खबरापत्रां वाचून समजता. विद्यार्थी: आख्ख्या संवसाराची वळख जाता, कोण फटोवंक शकना. शिकिल्लो मनीस जाय थंय एकलो भोवंक शकता. सदाशीव: हय रे बाबा हय, वचत थंय फटयतात म्हाका. वाचूंक बरोवंक येनाशिल्ल्यान म्हज्याच गांवांत हांव परकी जालां. कांयच कळना म्हाका. आसा म्हूण आसा हांव ह्या संवसारान. लांकडां फोडप आनी माती खणप तितलेंच कळटा म्हाका. विद्यार्थी: आनी जेवंक कळटा. सदाशीव: ल्हानपणांत केल्ले चुकीची ख्यास्त आतां भोगता हांव. विद्यार्थी: अजून वेळ वचूंक ना. जाणट्यां खातीर रात शाळा आसतात. दिसाचें काम करून रातचें शाळेंत वचूं येता. विद्यार्थी: आतां तूं हांगा कित्याक आयला? सदाशीव: घरा वचपाक. सांग्यार रावतां हांव. भयणीचे खबरेक आयिल्लों. काल आयिल्लों, आयज वतां. बस स्टँडार एकूय बस दिसनाशी. विद्यार्थी: आयज बसी बंद. सदाशीव: बंद म्हणजे? विद्यार्थी: म्हणजे आयज बसींचो संप. तुका खबर ना, काल पेपरार आयिल्लें. सदाशीव: अशें? बसी नात तर आयज. आतां धांदळ मरे म्हाजी. आतां हांव घरा कसो वतलों? पूण भुरग्यानो, बसी बंद जाल्यार तुमी कित्याक आयल्यात तर हांगा? तुमी म्हज्या कानांत घालूंक सोदतात काय कितें रे? विद्यार्थी: आमचे शाळेची बस येतली आमकां व्हरपाक. सदाशीव: शाळेची बस आसता? म्हाकाय मातसो व्हरात मरे तुमचे बसींत. विद्यार्थी: तुका आमचे शाळेंत व्हरूं? दोगूय हांसतात. सदाशीव: म्हाका हांसूं नाकात रे पोरांनो. तुमी शिकपी भुरगे म्हूण विचारतां. आतां म्हाका घरा वचपाक तुमीच मार्ग सुचयात. विद्यार्थी: आतां तुमकां एकूच मार्ग उरला, रेल्वे मार्ग. सदाशीव: हय वय, रेलगाडयेंत बसतां आनी सावड्ड्या देंवतां. फुडें कितेंय मेळटलें म्हाका. विद्यार्थी: आतां तुका परतून रेल्वे स्टेशनार वचचें पडलें. सदाशीव: हय बाबा, शिकूंक नाशिल्ल्याचो परिणाम हो. टॅक्सी करूनच वतां, पूण हे खेपे सामको शादूर रावतां. विद्यार्थी: 500ची नोट दिवं नाका. विद्यार्थी: ही पळय आमची शाळेची बस येता, चल या आमी. विद्यार्थी एके वाटेन वतात, प्रवाशी दुसरे वाटेन वता. देखाव दुसरो. प्रवाशी रेल्वे स्टेशनांत पावता. ताच्या हातांत एक बिस्कुत्यांचो पुडो आसा. एक बिस्कूत काडून तो खाता. च्यावालो, पेपरवालो आवाज करतात. एक मनीस ताच्या म्हऱ्यांत येता. ताच्या हातांत एक पोती आसा. फटीबाब: कोणाची वाट पळयता? सदाशीव: तिकेटी काडपाचें जनेल खंय दिसता काय पळयतालों. खंय वचपी? फटीबाब: सांग्यार, न्हय सावड्ड्या. सदाशीव: हांवूय सावड्ड्या वचपी. बरें जालें, घे बिस्कूत खा. फटीबाब बिस्कूत घेता. गाडी सुटपाचो वेळ जालो. तुवें अजून तिकेट काडली ना? सदाशीव: तें जनेल सापडना. फटीबाब: तें जनेल भायले वाटेन आसा. तूं भितर पावलो. सदाशीव: हांव तिकेट घेवन येतां. फटीबाब: थंय रांक इतली लांब आसा. तुज्या हातांत तिकेट पडटा म्हणसर गाडी सावड्ड्या पावतली. हांव बेगीन आयिल्लो म्हूण म्हाका तिकेटी मेळ्ळ्यो. सावड्डेच्यो 2 काडल्यात हांवें. एक तुका घे. दोगूय वांगडाच वचूया. सदाशीव:
कितलो बरो मनीस रे तूं. त्रास काडिनासतना म्हाका तिकेट मेळ्ळी. पूण तुवें 2 तिकेटी कित्याक काडिल्ल्यो? फटीबाब: म्हजो इश्ट येवपाचो आसलो, पूण आतां गाडी सुटची जाली. सदाशीव: आनी आयलो जाल्यार? फटीबाब: येवपाचो जाल्यार 10 मिनटां तरी आदीं येता तो. आमी सदांच वचपी हे गाडयेन. हांव अशेंच करतां, 2 तिकेटी काडटां. तो आयलो जाल्यार वांगडाच वतात. आयलो ना जाल्यार एक तिकेट कोणाकय विकतां. थंय लायनीक रावचे परस लोक म्हजी तिकेट उडक्यो मारून घेतात. कांय जाणां 5 रुपया चडच दितात. बक्षीस म्हूण. तुका जाय काय दुसऱ्याक दिवं? सदाशीव: हय हय, जाय तर. फुडले गाडयेक कोण रावतलो? आयज बसी बंद. फटीबाब: दुसरी गाडी आनीक 3 वरांनी सुट्टली. घे, 20 रुपया दी. सदाशीव: 20 रुपया? आरे. फटीबाब: कितें जालें? सदाशीव: 20 रुपया मोडचे नात. 100 रुपयांची एक नोट आसली. टॅक्सीक फारीक केले. च्या पिलो आनी 20 रुपयांचो बिस्कुत्यांचो पुडो घेतलो. 100 रुपया सोंपले. बिस्कुत्यो म्हूण कितल्यो म्हारग जाल्यात रे आतां. फटीबाब: आयजकाल सगल्याकूच उजो पेटला. पूण ह्या पुडयाचे 20 रुपया न्हय. पळोवया. पुडो हातांत घेवन वाचता. हें पळय, हाचेर बरयल्लें आसा 11 रुपया. ताणें तुजे 20 घेतले. पळयलें, लोक अशे फटयतात. म्हाकाय पयर एकल्यान असोच फटयलो. सदाशीव: तुकाय फटयलो? हांव समजलो हे लोक म्हाकाच फटयतात म्हूण. फटीबाब: म्हणटकच पयशे नात तर तुजे कडेन? सदाशीव: पयशे आसात, पूण मोडचे नात. 500 रुपयांची नोट आसा. फटीबाब: मोड दितां हांव, दी. सदाशीव प्रवाशी 500 रुपयांची नोट ताच्या हातांत दिता. मनीस ताच्या हातांत रेलगाडयेची तिकेट दिता आनी त्याच हातान आपल्याकडची पोती दिता. फटीबाब: घे, ही तुजी तिकेट. बोल्सान दवर. ही पोती मातशी हातान धर आनी हांगाच राव. एका मिनटान मोड घेवन येता. पोती मात सांबाळून दवर. तातूंत भाटाचीं कागदां आनी बँकेचे पासबूक आसात. आनी हें पळय, हो तो कोट घालून मनीस भोंवता न्हय, ताका पातयेवं नाका आं. मनीस वता. प्रवासी पोती हातान धरून ताची वाट पळयता. टीसी येता. टीसी: कोणाक रावता? सदाशीव: रावता म्हज्या संगड्याक. टीसी: खंय वचपी? सदाशीव: सावड्ड्यां. टीसी: ही गाडी अर्दवरान सुट्टली. सदाशीव: गाडी सुटची जाली. हो अजून आयलो ना. टीसी: ही गाडी मुंबय वता. एक्सप्रेस, रावची ना. सदाशीव: कित्याक रावची ना तर? रावतलीच. हांवें तिकेट काडल्या सावड्डेंची. टीसी: दाखय. सदाशीव: तुका कित्याक दाखयतलो? त्या टॅक्सीवाल्यान आनी त्या पसरकारान फटयलो म्हूण तूं फटोवंक शकचो ना म्हाका. हांव शादूर जालां. चल चल तुज्या कामाक. बरो कोट घालो म्हूण हांव भुलतलो म्हूण समजला? टीसी: तुका वाचूंक येना? सदाशीव: तुका कशें कळ्ळें? टीसी: वाचूंक आयिल्लें जाल्यार हें वाचून कोटावयलो बॅच दाखोवन. हांव कोण तें तुका कळटलें आसलें. हांव हांगचो टीसी. सदाशीव: टीसी म्हणजे? टीसी: तिकेट चॅकर. तिकेट तपासनीस. तुजी तिकेट दाखय. प्रवासी तिकेट दिता.
ही कालची तिकेट. सदाशिव: आत्ता विकती घेतल्या, रोकडीच कालची जाली. टीसी: ही तारीख पळय, ही कालची तारीख. आणि ही सावड्डेंची तिकेट न्हय. हें पळय, हांगा बरयलां, मडगांव ते वास्को. कोणें दिल्या तुका ही तिकेट? सदाशिव: आतांच एका मनशान दिल्या. हांव नांव नकळ ताचें. तोय ह्याच गाडयेन म्हज्या वांगडा सावड्ड्या येवपाचो आसा. टीसी: खंय आसा तो? सदाशिव: म्हजे 500 रुपया घेवन मोड हाडूंक गेला. टीसी: तुवें ताचे कडेन 500 रुपया दिले? तो तुजे पयशे घेवन परतून येतलो? कितें आसा पोतयेंत, दाखय. सदाशिव: ताच्या भाटाचीं कागदां आनी बँकेचें पासबूक आसात. टीसी: दाखय. टीसी पोती घेवन तातूंतलीं कागदां भायर काडटा. हीं सगलीं भायर उडयल्लीं कागदां. तुजे 500 रुपया घेवन पडलो तो. तरी बरें तूं गाडयेंत बसलो ना, सोमतो मुंबय पावपाचो. सदाशिव: परतून फटवलो. आतां हांव घरा कसो वतलो? एकूच नोट आसली, ती त्या चोरान नागवण्यान व्हेली. टीसी: तुवें प्लॅटफॉर्म तिकेट काडल्या? सदाशिव: ही आनी कसली तिकेट? टीसी: हांगा उबो रावपाची. सदाशिव: उबो रावपाक लेगीत तिकेट लागता? टीसी: स्टेशनांत भितर येवपाक प्लॅटफॉर्म तिकेट काडची पडटा. भायर बरयलां तशें. तुवें वाचलें ना? सदाशिव: सामको कर्म धडीरो हांव. शिकूंक नाशिल्ल्याचीं कडू फळां पावलां कणकणी चाखतां. टीसी बूक काडून बरोवंक लागता. फायन फारीक कर. सदाशिव: फायन म्हणजे? टीसी: तालांव. तिकेट काडिनासतना भितर आयलो म्हूण ख्यास्त. सदाशिव: एक पयसो लेगीत उरलो ना रे म्हज्या बोल्सांत. टीसी: पयशे नात? चल भितर. सदाशिव: भितर खंय? हांव वच्चो ना भितर. हांव कित्याक? टीसी: पुलीस.